आयुश्यभर हेतू यांचो गोंय विकपाचे ज्या पद्दतीन आज पर्यावरणाचे डिस्ट्रक्शन जे आमचे दायज पाड घालपाचे प्रयत्न आणि गोंयकारां विरुद्ध एसटी भावाचे विरुद्ध जो मेरेन पॉलिसी बदलाना, जो मेरेन सरकार बदलाना, तो मेरेन कांयच जावपाचें ना. अशेंच प्रोटेस्ट चलतले आनी आमी फायर ब्रिगेड कशें अशेंच उजो पालोवपाकूच वयतले. हें चलपाचें ना, लक्षात दवरा. पॉलिसी चेंज जावपाक जाय, सरकार चेंज जावपाक जाय. कांयच पडलेलें ना. हांकां पडला धंदो. एक गोंयचो सरकार हो एक धंदो कसो चलयता, आपली फॅक्टरी कशी चलयता. आनी हेंच्यांनी आतां आमचे जे पंचायती आसा हे फॅक्टरी केल्ले आसा. हांगालो जो सरपंच शिरोडकर कितें करता? धंदो करता, धंदो आपलो. आनी तेंचे गाडयो बंगले वाडयता. हे युनिटी मॉल न्ही, हे करप्शन मॉल. हांव कितें करप्शन म्हूण सांगू येता तुमकां. पयले व्हडले एक जागो दिला 170 कोटीचो प्रोजेक्ट तो. 160 कोटीचो प्रोजेक्ट. काहीच काबार करप उठलेलो आसा. आमी पळयता की पाया घेवन 39 हेचो अमेंडमेंट आयलो, थंय काबार करून सोडले. तुम्ही पळयता भामोय वयर थंय अमेंडमेंट आयलो, थंय काबार करून सोडले. तुम्ही भामोय सकयल ग्रँड आयताच्या फाटल्यान रिटर्निंग वॉल बांदले, थंय नुस्तेकारांक काबार करपाक सोदता. जो नावशी मरगा प्रोजेक्ट हाडून तुम्ही नावशीच्या लोकांक, काकराच्या लोकांक, सायडीकचे सगळे नुस्तेकार आसा तांकां काबार करपाक सोदता. मेटल मेळ्ळा म्हणटा नुस्त्यान, काळंदलेच्या नुस्त्यान. आज हो शर्यत आसा गोंयकारांक सपोर्टाचो आनी नुस्तेकार भावूचे आसा, आमचे ट्रायबल डॉमिनेटेड एरिया आसा तो काबार करपाचो. हे तुमकां परत एक सांगता. आयज कोणाक करता आनी रिपोर्ट काडटा, रिपोर्ट आउट करता. लढा आशिल्लो तो पीडीए स्क्रॅप करपाचो. पीडीएक लागून लढले आनी चिमोलकार जिखले. दुसरो लढो आयटी पार्क. चौथे ब्रदर्स हो आयटी पार्क हाडून सोडटालो. हे आयटी पार्काक लागून झगडले, ही बायलां झगडली आनी हो तो रखंडार भाशेन बशिल्लो आसा. दिसना हांगासर संदेश बाब आसात, प्रवीण मार खाल्लो, तकली फोडली ह्याच गुंडांनी जे हांगासर किंग म्हणून भोंवता आनी ह्या तेतून झगडून आयज आयटी पार्क स्क्रॅप करून दाखयले. हे कापेस्तान चिमण्या लोकांची आसात, ह्या आदिवासी लोकांची आसात. आज हे तळे डिस्ट्रॉय जातले जशें कार्लोस बाबान सांगले. फाल्यां दुसऱ्या तळ्याचेर दोळे आसतले. हरमलाक लोक भायर सरले, हरमलाचे कन्वर्शन फाटीं सरले. पूण जर गोंयकार जर चिंतत की म्हाका कितें पडलां, आज प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की म्हाका कितें पडलां. आनी आमचो जो बहुजन समाज आसा, मागीर तो ओबीसी आसूं, एसटी आसूं, वा आमी खंय ना खंय तरी व्हरून एका विशेष पार्टीच्या दावणेक बांदला. ताका आमचे कांय लिडर्सूय जबाबदार आसा. आनी हे जर बदलतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक बहुजन समाजाच्या मनशान, जो एसटी आसूं, ओबीसी आसूं, भंडारी आसूं, जो कोण आसा तांणी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. आनी ही जी मशाल आसा, ही मशाल फक्त चिमला पुरती मर्यादीत न दवरता प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्यान आमी व्हरची पडटली. जाल्यारूच गोंय बदलतलें, गोंय वाचतलें. फाल्यां आमची भुरगीं जी घरां आसात ती विचार करतली की हय आमच्या आवय बापायन हे केले म्हणून आमचे गोंय वाचले म्हणून. आयज सांजचे नाल्यार फाल्यां सांजचे आमी आमची फुडली जी वाटचाल आहा ती सांगतले. सांगपाचें म्हणल्यार हंगर स्ट्रायक हो कंटिन्यू उरतलो तेन्ना पर्यंत हो स्क्रॅप जावचो ना प्रोजेक्ट. आनी हंगर स्ट्रायक आतां हो दुसरे तरेन जातलो. म्हणल्यार आमी हंगर स्ट्रायक हांगासरूय बसतले. एक चेन हंगर स्ट्रायक थोडे आमचे भुरगे डिपार्टमेंटान मोर्चा आनी हंगर स्ट्रायक करतले. सो मेन डिपार्टमेंट जो आमचो आहा तो म्हटल्यार डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आनी GTDC थंयसर वतले. मागीर आमची पंचायत आसा थंयसर वतले. MLAचे ऑफिस आहा थंय वयतले. BDO, DOP आनी सगळे जे डिपार्टमेंट्स आहा, आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तळ्या लेक लागता वेटलँड ऑथॉरिटीज, तांकां चेन हंगर स्ट्रायक ह्या विकाच्या भितर तुमकां दिसतले.